खातीर मनशामदलो हो त्या देवान आपयलोलो भितर सता याजक आमचो नमान 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 देमोनियारा वैभव महिमा महिमा वत्या देवा. या मित्सा वेळार हृदय कृतीन मागया तेराव्या जल्मा दिसाक अर्गांदिता मेलरिक डिसोजा, जल्मा दिसाक अर्गांदिता सिप्रियन रोड्रिगस, ॲलन डिसोजाच्या जल्मा दिसाक हे स्थितात ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आणि कुटाम, अर्गामी स्थितात फिलोमेना डिसोजा देरेबेल, मुरिये मायक अर्गांदिता प्रिन्स्टन डिसोजा, शिकाब बरारतीन जावंक हें ते सावन मीस पेटयता एनविन एल्सन डे अल्मेडा, परीक्षा बऱ्या रितीन जावंक हे मेस्तात बिंदू थॉमस, तेवदीन दुल्सिन पेंटोक हे मेस्तात कुटुंबाचे सांदे, तेवदीन ग्रेसी जॉर्ज मेस्तात राजेश जॉर्ज, तेवदीन एलिसा लोबोक हे मेस्तात अल्फोन्स जेसिंता सल्डान आणि कुटाम, Agnes Devadin Agnes de Almeida 18th anniversary Misita Stephen Mamta de Almeida Kutman Surilia Saratmya Pasut Misita Vinod de Souza Kutman Surilia Saratmya Pasut Misita Mary de Souza Devadin Philip J. Kamicheril Kamistitat Alsamma Philip Devadin Benedicta Conceso Kamisita Cherry Conceso Nicotam Barebil, Devadin Teresa Pinto, Kemisita, Derek Kani Priya D'Souza Nicotam, Devadin Leo Ani Lucy D'Souza, Kemisita, Joyce Saldana, Devadin Carmen Tellis, Kamisita, Cecilia Luis Nicotam, Patience Devadin Mary Sikvera Mumbai. आत्म्यापासून या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागून घेवया. पवित्र दादीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. तुम्ही म्हाका कोणाकडे सर करशात, मुजे सारको आनी कोण आसत. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वसमांतली ही दोन सवालां आमकां आमच्या वर्त्या देवाची वळख धरूंक आपोवण दितात. आमचो देव विशेव घेवचो देव न्हय, विशेव दिवचो देव. हंकारी देव न्हय, खालत्या काळजाचो देव. वोजें दिवचो देव न्हय, आमचें वोजें घेवचो देव. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयची देव स्तुती विविध संवसारी वजापणां कोसून आसच्या आमकां सुशेग दितलो आमचो देव आसा म्हूण आमकां शिकयतना त्या देवाच्या इश्टागतीन वाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावत परी वांटो घेवचे खातीर थोडो वेळ मावून रावून सरम थेलान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणये, हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मनान चिंतून तनान विसरून वायट आदरण बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां समकां मरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळीं पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somyaka Krutka Somyaka Krutka Krista Krutka Krista Krutka Somyaka Krutka Somyaka Krutka. प्रार्थुये. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावा दावी मेळूंक वेतांव. संवसारी करुणे आमच्या वाटेर अडखळ सायना जावच्या. सर्गींची सनवायेन आमची मनां उसवाडाय. ह्या परी तूं आमकां दिवंक वेता त्या सुखाची वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात? मुजे सारको आनी कोण आसत? तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणे केल्यांत? तो तांची फौज भायर हाडता आनी तांची गणती करता. दर्येकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत भोववर्ती आनी ताची पदवी खरीच बोड. देखून तांचे मदले खंयचेंच नेकेत्र जाप दिनासतना रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयताय इस्रायला? तुका कळीत नातलें गाय? तुवें आयकोंक नातलें गाय? सर्वेस्पोर सासनाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकाना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सखाना. थकलेल्याक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्याक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत. तरणाटे आदलोन पडटीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण दमची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. तोच सर तुजे अपराध बोगसिता. सक्कड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नटयता. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. Alleluia gavia somia kasiya tacha povit nava ogle usaria. Alleluia gavia somia kasiya tacha povit nava
होगळे कुसार्या आबळे आपले परजेची सडवण करूंक सोमी येता ताका मेळोंक तयार आसात ती खरीच भागी. हालेलुया गावया सोम्या कसेया ताच्या पवित नावा होगळे कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या कसेया ताच्या पवित नावा होगळे कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे असो. सामातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें सूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें सूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या शाळेक वचून जेजू लागचें शिकोवन कलते बळे जावंक आयचो वांजेल आमकां आपोवन दिता. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. म्हजें जूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. अरे एका सांत सांतिनीच्या जिवितांत हें आमकां पळोवंक मेळटा. जेजूच्या शाळेक वचून जेजू ती शिकोवन पाळून तांणी शेवट जोडलेलो आसा. जायते फावटी देव चिंतल्ले बरी आमी चिंतूंक वचना. आमचीं चिंतनां विंगडच वेगळींच जावन आसात. आयचीं उतरां, अकरेचीं उतरां आमी सडीत गुंडायेन आमी नियाळ करूंक जाय. म्हजें जूं वावूंक सुलभ जावचें कशें? म्हजें वचें हाळू, जें कितें चडायेचें आसा ताका आमी वचें म्हणटा. वचें हाळू कशें जावचें? वचें हाळू जावं कशें साद? हीं उतरां आमी आज नियाळ करूंक जाय. संवसारी जिवीत सुखाची गजडी न्ही. जल्मातावन मरा पर्यंत जायते संकश्ट आमच्या जिणेंत आमकां बगूंक मेळटात. पूण ह्या वेळार कोण आमकां बुजावन दिता, कोण आमकां सुशेग दिता आनी त्या वेळार आमच्या जिणेचे कश्ट उणें जातात. इल्लें कश्ट उणें जाल्लें आमकां भोगता आनी ह्या खातीर जेजू आज आमकां आपयता. येया म्हूण सगळ्यांक आपयता, केवल थोड्यांक मात्र न्ही. जेजूची शिकोवण केवल थोड्यांक मात्र न्ही, सगळ्यांक तो आपयता. सगळ्या संवसाराची सोडवण तो करूंक आयिल्लो आनी जेजूच्या मिसावाचो एक शेवट हो जावन आसलो. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक, बंदेत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, धन सतयल्यांक सवकासायेक दिवंक तो आयिल्लो. पूण जेजून सगळ्यांक आपयलें, पूण केवल थोडे मात रायले. आमी पळयता जेजून गूण केल्लीं थोडीं गणितां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक नियाळ करूंक मेळटात. जो कोण बावडतान जेजू सरशीं आयले, हर एकल्याक जेजून गूण केलें. जावंक पुरो थंयसर जायते कश्टान आसले, पिडेंत आसले, जावंक पुरो पूण जेजू सवकासाय दिता. जेजू आमची जडाय उणें करता म्हणल्या कारणाक लागून थोडे जण आयले, बरे जावन ते पाटी घरा गेले. मोग आसले कडेन सक्कड हाळूस म्हणटा सांत आगोस्तीन. मोग कर आनी तुका जाय तशें कर. पळयता आमी कुटुंबांनी, वडिलांनी भुरग्यां खातीर, तांच्या भुरग्यां खातीर मस्त कश्ट सोंसतात. पूण तांकां ते कश्ट जडायचे म्हूण बगनात. कित्याक
मोगान तांची सेवा करता जाल्यार ते कश्ट तांकां जडायचे म्हूण बोगाना पूण केदाळा आमी जेजू सरशी येता ताच्या कश्टांत वांटेली जाता नीज मोग जेजून आमचे खातीर दाखयल्लो आमकां संपूर्ण रितीन कळीत जाता आनी वो मोग निस्वार्थी मोग बिया परी धरती पोंदा लेपोन रावूंक ना जरी परी फुटोन थंयच रावूंक ना तो सदांच वाळूनच आसा आनी आमी ताचे सरशी येतना तो आमकां ताचे सरशी सडीत लागीं व्हरता ताच्या नीस मोगाचो अनभोग सोडून आमचें वचें हाळू करूंक देवान आमकां उपादेश दिल्यात देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान बरोवंक जो कोण हे उपादेश पाळटा ताच्या जिवितांत खंडीत जावन कश्टांची जडाय कश्टांचें जिवीत हाळू जाता पूण जायत्यांनी जावंक पुरो त्या मुखेल्यांनी शास्त्री फारिसेवांनी हे उपादेश चडीत जडायेचे करून घेतले आनी तांकां तांचे तावन कितेंच लाभोवंक ना पूण नीज जावन कोणें ही शिकोवण मानून घेतली त्या प्रकार जियोंक मुखार सरले तांच्या जिणेंत बदलावन जाली चिजून सांगलेली ती उतरां जो कोण पयलो जावं अपेक्षिता तो निमान जायचय कलतेपण सर्व शिगुणाचें केंद्र जावन आसा कलतेपणांत आमचो मोग दोडतो जाता आनी ह्या वेळार आमकां होगळा तिरस्कार बाधा करिना मेस्सिया कडवार बसून येत आसतना साद्या लोकांनी ताका स्वागत केलो पूण गर्वांनी भरलेल्या फरिसेवांनी ताका जोगतो स्वागत दिलो ना निमाण्या जेवणार चिजून येवकरीस घडलो तरी ताचे उपरांत त्या वेळारच चिजून शिसांचे पांय धुले मोगाचो संकेत जावन मोगाची शिकोवण जेजून तांकां दिली जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजूच्या काळजा सारकें जावं आमकांय आशा आसा पूण हे कश्टाचें पूण केदाळा आमी ताचे सरशी येता ताची शिकोवण मानून घेता त्या शिकोवणे प्रकार जियेता खंडीत जावन आमच्या जिविताचें वजें हाळू जावंक साध्य तर दिस करपा तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार परत आमचे मदें हजर जाता आसतना ते कृपा आमी मागून घेवया आमेन गुवांचो मुंडो दाकांचो वाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन हो उंडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा हो उंडो वायन सर्वेस्पोरा देवा दिवासान तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा सांती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जियेम संवसाराक बापाला दयेन तुजो आदार भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमचे नित्य पयस बेचाद वा सर्वेस्पोर मानून घे दयाळ बापा कलत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावोन चलेरी ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गळसांनी काकुळतें तूं आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमचें काळजां उबारुये आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुये वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो कायदो नितीसवानी आमच्या फायदे असो तो किरकोळ मनशां पळोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवचेन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारानाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव थंय तुवें बसायिल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराच्या नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण दुदस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्या तुमच्या बसोत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgatorio. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर् जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येल्या सोम्या जेजू बापा तुझ्या मरणस्वने पुनर्जीवन असो आम्ही भक्तेपणे उडास करता आणि जिवीत सोंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत शिवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माई संगती भगेवन सुजे तुजो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान ओल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने फय पाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्ले प्रार्थन संगत म्हणये आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव होय जावं, तुझे राज अमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणये जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदाराची जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्या राजवर्ती पृथ्वीने महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. तुमचे सवे आसो. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता दी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुबाकी सुम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उसरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुंभाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तुमच्या काळजांत आसाय म्हणपाक येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे नांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान प्रकाश फांकर जिवितांतलो आत्मीक निवराय मोगाळा जेजू, सतेन वागर हांव पाती येता. हांव बेगीनचे करतां आनी तिगटाय दिवचे वते बाग मोचे काळजान तुका सेवचे. तर ये जेजू दुलोक जेजू उन्या रूपार काळजान राव जेजू. जेजू तूं ये म्हजे तर काळजान प्रकाश फांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर. तुवें प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन
संवसारी वस्तूच्या सनवायेन मोल करूं आनी सर्गेंच्या देण्यांक लागूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. आमेन. सर्वीस फॉर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बा पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये बागे वोंदा जुजे देव मायेच्या पती सर्गींच्या सोबेत फुला podveda sharoti Zuze Baba pautu maka Zuze Baba pautu maka Zuze Baba pautu maka Zuze Baba pautu maka Mogal puta soen amkar muri आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमच्या